जेजू क्रिस्त ते गोमोगाळ भावानो आणि बहिणीनो, आज आमी आद्वेत काळाच्या निमाण्या पावंड्याक पावल्या. लितुर्जीक कॅलेंडरा प्रमाणे सांगचें जाल्यार 17 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर लितुर्जीत वैविध्य आमकां पळोवंक मेळटा. पूण हो चवथो आयतार आद्वेताचो सोमेच्या येण्याक तयार करचो. ह्या दिसा आमी त्या आद्वेंत काळाच्या रीत आमी तयार करता. तांतली चवथी वात आमी पेटयता. ही चवथी वात जावन आसा समाधानाची वात. ह्या समाधानाच्या वातीक आळजांची वात म्हणटा, बरी खबर हाडून आयिल्ली वात म्हणटा. विविध नमुन्यांनी ताका वलयता. म्हणजे जेजू येवचो लागींच आसा, चड पयस ना. देखून ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या येण्याक लक्षिल्ल्यान तयारी करनासा. मोगाळ भाव आनी भयणी, ह्या चवथ्या आद्वेच्या काळार आमकां मेळचो संदेश कितें? जेन्ना जेजू तुज्या काळजांत जल्मता, तुवें वोगी रावोंक जायना. त्या जेजूक तुवें हेरांक तुज्या सेवेद्वारी दिवंक जाय. ही जावन म्हाका बरी खबर. देखूनच मोरी दावादावी एरिपी बेतेची सेवा करूंक फुडें सरली आनी जुदाच्या गांवाक वचून पावली. आयचे पयलें वचप तुमी पळोवचें जाल्यार ते मिका प्रवादीच्या ग्रंथांतलें वेचून काडलां. मिका एक धाकटुलो प्रवादी, जेजू जल्मोवच्या 800 वर्सां आदीं आसलो प्रवादी. तेदर सगळें इस्रायल 2 वांट्यांनी फाळी जाल्लें. दाविदाचे राजवटी एक आसली जाल्यार आतां उत्तर आनी दक्षिण म्हणून 2 भाग जाले. 10 कुळयो उत्तराक आसल्यो, ताका इस्रायल म्हणटाले, आनी 2 कुळयो दक्षिणाक आसल्यो, ताका जुदा म्हणटाले. देखून 2 ह्या राजवटीची आडार ते चलताले. आनी ह्या वेळार मिका प्रवादी म्हणटा, जुदांत बेथलेहेम म्हणलें ल्हानांतलें ल्हान. तूं म्हणटाय बेथलेहेमा, तूं ल्हानांतलें ल्हान कनिश्ट जावन आसाय, कुळयां मदें निमाणें तूं जावन आसाय. देखून जरी पूण तुजें तांदूळ जातलो दाविदाक एक कोंबरो, तुजें तांदूळ जातलो एक सोडवण जाय. तो सकट कुळयांक सांगात हाडटलो, सकट राजांक एक पडटलो, आनी असलो सोडवणदार तुमकां मेळटलो. म्हणली बसवणी 800 वर्सां आदीं मिका प्रवादी द्वारे आमकां आयकूंक मेळटा आयच्या पयल्या वचपांत. तर मिका प्रवादी जेजूच्या येण्या विशीं सांगता. देखून हें वचप आयच्या दिसा आमी वेचून काडलां. आयचें दुसरें वचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. हेब्रेवाचो बरयणार अशें म्हणटा, हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा, होम बलियो आनी तुज्या पातकांच्या बक्षण्याक जावन तुवें पेटोवच्यो त्यो बलियो, सकट बलियो म्हाका नाका. ह्या काळार तुमी जाणात देवळांत मनजातींक बली जावन अर्पिताले. एका कोवड्यातान धਰਨ, एका बोकऱ्यातान धरण, व्हडल्या मनजातीक सयत ताका एक जागो आसून देवळांत बली पेटोवंक सोदता. तांचे रगत व्हरून ताचे मुखांतर तांणी देवाक अर्पण करचें आसलें. देखून असलें कुसलत रक्ताचें बलिदान म्हाका मानवनांत म्हणटा सुरतपोर देव. आनी म्हणटा, आनी ताच्या बदलाक एक कूड हांवें तयार केल्या. ती कोणाची कूड? ती कूड जावन आसा सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड. सोमेच्या कुडीचें बलिदान तो पेटयता. तुमी जाणात कालवारीच्या दोंगरार ताणें आपणाचे हास्त विस्तारून ताणें आपणाकच निमाणे रक्ताच्या तेंब्याप्रमाण बलिदान जावन पेटयलें. ही निमाणी बली, ती एकच बली, हाचे तान आमची सकट पातकां धुवन गेली. सकट कोटेपण संवसारांत नाश जालें आनी सर्गींची वाट आमकां तयार जाली. देखून समेच्या उतरांनी, समेच्या पावलांनी कोण चलता ताका सस्नाचें जिवीत लाभता म्हणलो संदेश आयच्या दुसऱ्या वचपान आमकां मेळटा. ह्या सक्रताचें चड म्हत्वाचें जावन आसा आयच्या वांजेलाचें वचप. आयचो वांजेल तुमी पळया. कसलो वांजेल पळो? मोरी एक जेन्ना गाब्रिएल बडवो इस्बी हाडटा आनी थंयसर जेजू तिका लाभता. देखून आमी म्हणटा नाताळा फेस्त पयलें तयार जाल्लें न्हय क्रिस्मसाच्या दिसा. खंयच्या दिसा मोरयेन गाब्रिएल बडव्याक म्हळें ताच्या उतराक सय घालन आपूण देवाची चरण दासी देवाच्या कुशे प्रमाणे मदीं थंय जावं म्हळें. त्या घडये जेन्ना जेजू तिच्या गर्भांत जल्मलो त्याच घडये नाताळा फेस्त तिका स्थापन जालें म्हूण येत. हें जावन आसा पयलो आद्वेंत. मोरये थंय स्थापन जाल्लो ह्या आद्वेंताचो काळ. देखून हो काळ आपणाच्या गर्भांत ही जेजूक स्थान दिता. आमच्या गांवांत कितें जाता आमी पळयता. जेन्ना
दू बळतेराक आयली म्हणत आसतना सडाव जावन फुडलोच बळतेर पयलो बळतेर जालो म्हणत आसतना आवय दवा दावी येता दुवेची साखरी करूं सगळ्या बळतेरा बरोबर रावून तिची साखरी करची ही आदली रिवाज. थोड्या दुवांनी कुळारात वचून बळान जावचें तसली एक रिवाज आसली. तुम्ही जाणात आतांच्या काळार कितें जाता की म्हळ्यार भुरगीं कादर जावन ऑस्ट्रेलियान ती गल्फाच्या गांवांनी गे अमेरिकांत असतात त्या दळा आवयो थंय वचून तांची साखरी करता. थोडे कडेन आवय वचूंक जायनातल्या वेळार आवयो मेळनातल्या वेळार तुमी जाणात बळटी पोसची म्हणून आसता ती वचून साखरी करता आनी तिका गिफ्ट दितात तिका दुडू दितात आनी थोडी तातूंत स्पेशलायझेशन जोडिल्लीं आसात. असले परिसर आयचे आमचे जाल्यार हे बळटीची सेवा करचे म्हणलें एक चिंताप आदी मगाता देंवन आयिल्लें तो एक प्रत्येक काळ एका आवयक आपणाक कितेंच करूंक जायना त्या वेळार बाळान जाता आसतना कोणोच आपल्याचो आदार जाय म्हणलें चिंताप आदी आसलें आतांय आसा. आनी असलें चिंताप मोरयेच्या मोतींत येयलें. आपणाची ती पापूल बळी जावन आसली एलिझाबेथ सादारण मोरयेची प्राय कितली आसत मोरयेची प्राय 15 ते 16 वर्सां प्रायाची ती. पूण एलिझाबेथीची प्राय कितें आसत सादारण 50 ते 60 वर्सांची. म्हणजे एलिझाबेथ म्हणटा भुरग्यांक जल्म दिवचो काळ मदो उतरून गेला आतां आमी बाळ जल्म दिवंक जाय पूण देवाच्या कुशीक ती काल घालून जावन थंय तर आपणातय एक बाळ जल्मता म्हणली ती पाती येयली आनी तिकाय एक बरी खबर आयली इशिंतान मोरयेकी बरी खबर आयली. आनी तिच्या बऱ्या खबरेन तुमी जाणात एलिझाबेथेक देव बरी खबर धाडटा आनी त्या बऱ्या खबरेतान तिचे ते जल्मोवचें बाळ कोण तो जावन आसा निमाण प्रवाद्यां पैकी निमाण प्रवादी जावन आसा जुआंव बावतिस्ट. ताका आपणाच्या गर्भान पळोवन आसली एलिझाबेथ पूण संवसाराच्या सोडवणदाराकच आपणाच्या काळजान आपणाच्या गर्भान दवरून आसली मोरी दावादावी येता म्हणून आयचें वाचप आमकां सांगता. दावादावी येता म्हळ्यार अर्थ कितें लागशिल्ली वाटली सादारण आमच्या नाजरेतांव गलिरियाच्या गांवांतांव जुदेयाच्या गांवाक वचचें जाल्यार 150 किलोमीटर पयस जाता. हे 150 किलोमीटर पांय वाटेन तांणी चलून वयचें म्हळ्यार सुलाबायची गजाल न्ही. देखून मोरी ही 150 किलोमीटर वाट सोमकून एलिझाबेथेक भेटूंक येता जाकारियाच्या घरा आनी थंयसर आपणाच्या कुटुंबाच्या एलिझाबेथेक आनी एलिझाबेथ आनी मोरया मदें भेट जाता. आनी जेन्ना ही भेट जाता आसतना एलिझाबेथ खुशेन संतोषून म्हणटा देवाच्या आवयन म्हज्या घरा येवचें बाग म्हाका कशें फावतालें म्हूण ती फुमारता सोबतच पावता आनी तुवें दिल्लो संदेश म्हाका पावता आसतना म्हज्या कुशवाच्या बाळांक उडकी मारली म्हणटा. पळया जुआंव बावतिस्ट जेजू पयले फावटी वळखता केन्ना तो आपल्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच धरते. एलिझाबेथ बरलेली गुरवार पूण मोरी तिचे थंय येदोळसो बाळ जल्मोवची बरी खबर पावल्या. तर हे दोग जाणांची मिलान थंयसर जाता ही जावन आसली बरी खबर. आज आमी पळोवचे विशय कितें म्हळ्यार सेवा. मादर तेरेसा कलकत्ताची म्हणटा क्रिस्त कोणाच्या जिवितांत येता ताणें वगेत रावूंक जायना. क्रिस्त हराक आदवेंत काळार सेवा आनी हुस्को देवाचो हुस्को आनी सेवा आमकां हेरांक पाठोवंक आपुणूय दिता म्हणटा कलकत्ताची मादर तेरेसा. वय इस्त सेवा आनी हुस्को दाखोवन मोरी दावादावी जुदाक गांवाक गेली. जाकारियाच्या घरा ती पावली. एलिझाबेथेक भेटली. फकत भेटून फाटी येवंक न्ही ती गेल्ली कित्याक ती गेल्ली आपणाच्या बापूळ बैरीची सेवा करूंक म्हळ्यार तिच्या बळतेरांत वांटेली जावं ताचे उपरांत त्या भुरग्याचें लालन पालन कर ताचे उपरांत ती पाटयो आपणाचे कश्ट चिंती नासतना आपणाचे जिवीत चिंती नासतना ती कांय ग्रेस्त न्ही कित्याक जेतना ती आपणाच्या भुरग्याक बाळ जल्म दिता पुर्वा क्रिस्मसा दीस तिची सेवा करूंक कोण आसलें तिच्या बंदरी कोणी मनीस आसले जी फकत मन जाती आनी गरजेच्या गोट्यांत त्या भुरग्याक जल्म दिवचें चित्रण आमी क्रिस्मसा दीस समरवता. पूण आपणाचें तें लेखी नासतना आपणा तें आसले दुबळीकाय आपणा तें आसले उणेपण आपणा तें आसले समस्ये हे सगळे मोतीक धर नासतना आनी एकल्या विशयान चिंचो हुस्को जावन आसा मोरयेचो. तर आज आमकां मेळचो संदेश हे निमाणी वात आमी पेटोवची समाधानाची वात म्हणे. हे समाधान आमी येतय जाल्यार कोण मनीस आपणा विशयान चिंता आनी आपणाक हेरांनी कुमोग करी जाय आपणाक हेरांनी कितेंय दी जाय आपणाक हेरांनी कितेंय बरें करी जाय अशें आमी केदाळ चिंतावंगी त्या वेळार आमच्या कुटुंबाचें समाधान आमच्या मोतीचें समाधान आमच्या काळजांतलें समाधान नाश जाता.
जेन्ना आपणाकच विसरून केन्ना मनीस आनी एकल्या विशयान चिंता आनी एकल्याच्या बरोपणा खातीर दवादवी वेता ते दाडा थंयसर समाधान वेता. देवान संवसाराक समाधान हाडलो. महिमा देवाक संसर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशाक संवसारी. कित्याक देवा आपणाची चिंती नासतना आपणाच्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलो आनी पोजोवन आसा. पयलो मिशनरी संवसारी आयिल्लो देवाचो एकलो सुपूत ताच्या येण्याक आमी तयारी करून आसा. देखून समाधान तो हाडून आयलो ह्या संवसारी. आज जेन्ना मोरी एलिझाबेथेक भेट करूंक येता ती समाधान व्हरून येता. कित्याक एलिझाबेथ खंडीत कालो बुलो जाल्ली आसलेली. तिच्या ह्या उत्तर प्रायर आपल्या भुरग्याक कशें लालन पालन करचें, कशें लागवड करचें असली चिंतना तिच्या मतींत आसतना थंयसर एलिझाबेथीक भेट करूंक मोरी आयली. मोरयेचो आदार तिका लाभलो म्हणटा आसतना तिच्या कुटुंबांत तिच्या घराब्यांत निजायकी समाधानाचें वातावरण आयलें. मोरी केदाळे हेरांत हुस्को दाखयता कोणें सांगून न्ही. पळया जुआंवच्या दुसऱ्या अध्यायान तांकां वाचूंक मेळटा. काना नगरी वायन उणो पडला म्हणून मोरयेक खबर मेळ्ळी मात्र. आनी तांगेर वायन ना खंय म्हूण आपणाच्या पुता कडेन सांगलें. तिका कोणी जबाबदारी दिवं नासली. पूण ती आपणाची जबाबदारी आपणेंच घेवन आपणाच्या पुता कडेन सावन तांचें कार्य बऱ्या रितीन सुरचे रितीने पळयलें न्ही. हांगा तशेंच एलिझाबेथीची जबाबदारी तिका नासली. पूण ती कोणाची आपोवणें नासतना कुशेन दावादावी गेली. आमी सबारपटी ताणें सांगलें हाणें सांगलें म्हजो कायदो म्हजी ड्युटी म्हणून आमी कामां करता. पूण जेन्ना मरीस कोणीय सांगनासतना आपणाच्या आप कुशीन आनी एकल्या पसून पावता. पळया आमकां जैलांत आसलेल्यान वचून पळय जै तांची सेवा करी दे म्हणून आमकां कोणायकी कायदो आसा की ना. पूण जर तर हांव वेळ कन पावट कन एका जैलांत आसलेल्या कैद्याक जाल्यार ह्या नाताला फेस्ता वेळार निजायकी एक बोरी कन. आस्पत्रेंत वळवळतेल्यार पडेस्तांक पळय जै म्हणून कोणायकी आमकां खात्री कायदो आसा की डॉक्टरान नर्सांक आसा आमकां ना. पूण आमचे पैकी कोणी हॉस्पिटलांत वचून आसले जे भेट करून तांचे कडेन थोडो संवाद करून तांकां थोडो आदार दिलो जाल्यार बरी करणी न्ही. ऑर्फनेजेंत माथेऱ्यांच्या घरा आसऱ्यांनी आसलेल्या मनशांक आमी भेट करीचे म्हणून आमकां कायदो आसा की आमकां कायदो ना. जर तर आमी दवादावी वचून थोडो वेळ तांच्या सांगात करशिल्लो जाल्यार निजायकी बरी करणी. तर आमी आज समाधानाची वात पटयता. ही निमाणी वात आमी आमचीच तकी चिंतल्यार ह्या वासीक अर्थ ना. ही समाधानाची वात दाना पैकी ताण समाधान म्हणटा. हे समाधान आमी हेरांक दिजे, बंदींत आसलेल्यांक आमी दिजे, आसऱ्यांत आसलेल्यांक दिजे, हॉस्पिटलांत आसलेल्यांक दिजे, उतर पाविल्ल्यांक दिजे, अनाथ भुरग्यांक आमी दिजे. असल्यांक हो संदेश आमी दिलो जाल्यार निजायकी आमी आचरण करचो. हो चवथो हप्तो निमाण हप्तो क्रिस्त येण्याक तयारी करून जाली. क्रिस्त येण्याची तयारी आमी ह्या वरवीं करये. आमी गर्दनाचो गोठो, नेकेत्रां, नवी मुस्तायती, नवे चिंतप हे सगळें भायलें आचरण जायतें आमी करूं वावुरता आनी पेसाडटा. हरी एका फिरगजेत हरी एका कुटुंबांत क्रिस्मसाची तयारी कुसवारणी जावनूच आसा. ही भायली तयारी बरी हांवें ती काडी जाय म्हूण हांव सांगना. पूण ताच्या सांगता आंतरीक तयारी आमची हेरांक भेट दिवची, हेरांक असो हुस्को जावचो, हेरांक आदार दिवचो असलें वातावरण मरये बरी आमी केलें जाल्यार निजायकी हो चवथो हप्तो निजायकी अर्था बरी निमाण पावंडो हो पावंडो बऱ्या रितीन आमी संपोवन नताला फेस्ताची भरपूर तयारी आमी करया. सरीतपूर देव मोरयेच्या गर्भांत आयिल्लंच मोरयेक वगेत रावोंक जालें ना. कसो सुमी जेदू क्रिस्त म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येता आसतना आमकांय वगे रावोंक गावचें ना. आमी दवादाबी वचून हेरांची सेवा करचें बरें म्हूण आमकां समेस्तांक लाभोंक मागया.